लास्टाची लेटेस्ट अपडेट एक्चुअली आम्ही द हायड्रॉलिक पंप एक्चुअली लिफ्ट करून त्या बोटीचेर दवरपाचें आशिल्लें बट आवर बॅड लक दॅट हायड्रॉलिक पंप हॅव ड्रॉप्ड इन सी जस्ट नाव म्हणजे मॉर्निंग हेज्या प्रमाणे नाव द ऑपरेशन वील डिले बाय अनादर 1 डे डेफिनेटली वी नीड टू सी द अनादर हायड्रॉलिक पंप तो मेळ्ळ्या उपरांत फुडलें ऑपरेशन जातलें बाकीचे ऑपरेशन सगळे व्यवस्थित रित्या जावपाचें आशिल्लें बट ड्यू टू दीस हायड्रॉलिक पंप ड्रॉप जाल्ल्या कारणान वील डिले बाय अनादर 1 डे. बट कितले दीस लागतले उरलेले करपाक सर? इट वील आमी म्हटल्या त्या प्रमाणे 5 ते 6 दीस जे आसा ते ऑपरेशनाक जाय बट आतां नवीन हायड्रॉलिक पंप जो आसा तो पळोवन तो प्लेस करप अत्यंत गरजेचें. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधकांच्या आरोपांक अर्थ ना, कोणाचोय वैयक्तीक फायदो ना. बोट 2 म्हयने कस्टम्साक लागून हुमकळी हें मात खंय खरें, कारण कितें तें सांगिना. काल ऑपोजिशनान एलिगेशनां केला बिकॉज युअर मिनिस्टर इज इन्वॉल्ड इन दॅट एनवॉल्वमेंट. चुकीचो समज आसा. विरोधकांक फक्त उलोवपाक जाय म्हणून उलयता. तातूंतली डिटेल्स जर हिस्ट्री काडली हांवें एमपीटीन गेल्या उपरांत ताजी शीप खंयच्यान आयली कितें आयली खंयसर नाफ्टा हेजो सगळ्याचो डिटेल जेन्ना स्टडी केलो डिटेल स्टडी करूनच सांगता म्हणजे आरोप करपाक जाय म्हणून करूंक जायना. एक्चुली जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपा खातीर मदत करप अत्यंत गरजेचें आसा. तोंडाक येता म्हणून कितेंय उलोवपाची विरोधकांक संवय जाल्ली आसा. ओके हितून कसलोच ना डीजी शिपिंगान परमिशन दिल्ल्या कारणान जी नलिनी ही शीप एमपीटीचेर आयिल्ली ओन्ली टू रिपेर. It is not by the consent of any local person or any person from the state. Okay, and the custom has delayed for the 2 months. म्हणजे हांगासर कदाचित म्हणजे ते हांगासर एमटी करपाचो बी तो प्रयत्न आसलो आसत कोणी घेता आसत जाल्यार बट द कस्टमान डिले कारण तेजे वेरियस रिजन्स आसतले बट कोणाचोच कसलोच संबंध जो आसा त्या नलिनी शिपी कडेन ना हांव फर्मली सांगू शकता. सार्दीन म्हणटा एमपीटीच्या चेअरमॅनाचेर FIR घालात. should file FIR against the chairman of NPT for allowing such a ship which was unmanned later and not even anchored properly. That's how it drifted. Bureau Report, Prudent.